पिळगांव पंचायतीत आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत खण मालाची येरादारीचो विशय बरोच तापलो। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आसा असो दावो पिळगांवच्या लोकांनी केला। तशेंच ही येरादारी बंद करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली। तशेंच हेर कांय विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली। फाटले कितलेशेच म्हयने दिवचलच्या पिळगांव वाठारांतलो खणीचो विशय बरोच गाजता। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान मिनाची येरादारी सध्या सुरू जाल्ल्यान थळावे बरेच तिडकल्यात। शांतीनगर फोंड्यांत 2 घरांचेर चोरांनी हात मारलो। गोंय भायर गेल्ल्या श्रीधर कुलकर्णीच्या घरांतल्यो 4 आरमाऱ्यो फोडल्यो। जाल्यार दुसऱ्या घडणुकेंत इम्रान हांच्या घराची बंद आशिल्ली कूड फोडून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम फारायली। ह्या दोनूय चोरयांचो फुडलो तपास सुरू आसा। हालीं तेंपार गोंयांत चोरयाचें प्रमाण वाडल्यात। चोर आतां देवळां, शाळा तशेंच घरांक टार्गेट करपाक लागल्यात। शेनवारा रातीं चोरांनी फोंड्या शांतीनगर वाठारांतलीं 2 घरां फोडलीं। पेडण्यां केरी आशिल्ल्या जागृत आजोबा देवळांत शेनवारा रातीं चोरी जाली। फंडपेटी फोडून सुमार 1.5 लाख रुपया चोरांनी फारावन व्हेले। चोरयेची म्हायती पुलिसांक मेळटाच पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तपास सुरू केला। चोरयेची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्या। पुलीस चोराक सोदतात। जुलैसावन पडपी मुसळधार पावसाचो नेट गोंयांत चालूच आसा। फाटले 24 वरांत 100 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। 15 तारीख मेरेन हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। गोंयच्या साबार वाठारांनी झाडांची पडझड, उदक भरप, येरादारी ठप्प जावप अश्यो घडणुको चालूच आसा। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प हांचेर आयतारा हल्लो जालो। पेनसिल्व्हेनियाच्या बटलर हांगा ते रॅलीक संबोधीत करतना तांचेर फारपेट जालो। ह्या हल्ल्यात ट्रम्पा सयत 2 जाण जखमी जाले, जाल्यार एकल्याक मरण आयले। फारपेटाचे घडणुके उपरांत शूटराक अटक केल्ल्याचे FBI चे म्हणणे। हल्ल्याचे नेमके कारण स्पश्ट जावना। FBI फुडलो तपास करतात।
भारताच्या चॅम्पियन्सांनी पाकिस्तानाक 5 विकेटींनी हारायत चॅम्पियन्स ऑफ लिजंड्स क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडले. पाकिस्तानान पयली बॅटिंग करतना 20 ओव्हरींनी 156 धांवड्यो केल्ल्यो. उपरांत प्रत्युत्तरान भारतान 19 ओव्हरींनी 159 धांवड्यो करीत जैत जोडले. भारताच्या अंबाती रायडून उत्कृष्ट खेळ करीत 30 बॉलांनी 50 धांवड्याचे योगदान दिले. फुडल्या कांय वर्सां भितर सांखळेत पयले फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हॉस्पिटल उबारतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी घोशणा केली. आयतारा गोवा कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स हांच्या वतीन सांखळे भलायकी केंद्रात फिजिओथेरपी, नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्साची ओपीडीचे उक्तावण केले. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. सांखळे वाठारांत हुंवार नियंत्रण उपाय येवजण सादूर आशिल्ल्यान आतां सांखळे बाजारांत हुंवार येना. पूण बाजाराच्या मुखार आशिल्ल्या विठ्ठलापूर कारापूरच्या काजीवाडा बांदिरवाडो वाठाराक सध्या ह्या हुंवाराचो फटको बसता. फाटल्या आयतारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान वाळवंटी न्हंयेक हुंवार येवन कारापूरच्या काजीवाड्यावयल्या घरांनी उदक भरिल्लें. तशेंच बंदरी वाड्यार आशिल्ले तोणयेश्वराच्या देवळाचे पॅड उदकापोंदा वचून रेलिंगाची मोडतोड जाल्ली. फाटल्या 5 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवचल तालुक्यांतल्या मये वाठारांतलीं शेतां उदकापोंदा गेल्यात. नेटाच्या पावसाक लागून लावणी खातीर तयार जाल्लो तरवो मातये भरवण जाला. देखून शेतकार सामके काचापूल जाल्यात. गोयची सैमीक सोबीतकाय पुराय देश तशेंच संवसारभर फामाद आसा. पर्रा वाठारांतलो मांडातलो रस्तो तुमकां खबरूच आसतलो. तेच प्रमाण बाणावलेच्या सुरावले वाठारांतूय एक असो रस्तो आसा जो फुलांनी नटला. तुमकां इंस्टाग्रामाचेर व्ह्यूज आनी लायक्स वाडोवपाक जाय जाल्यार सरळ बाणावले मतदारसंघांतल्या सुरावले वाठारांत भोंवडेक चलात. हांगासर एक रस्तो आसा जो फुलांनी नटला. रस्त्याच्या दोनूय वटांनी रंगीबिरंगी फुलांची झाडां आसात. हांगासर पावतकूच सैमाची सोबीतकाय पळोवन बरें दिसता. पुराय रस्तो रंगबिरंगी फुलांनी नटला. फोटोशूट आनी प्री वेडिंग शूट करपा खातीर हो रस्तो बरें डेस्टिनेशन आसा.
विधानसभा अधिवेशनाची सगळी तयारी जाल्ली आसा. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दिवपाक हांव तयार आसा, अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. सनबर्न हो खाजगी फेस्टिवल, तेन्ना दक्षिण गोंयांत ह्या फेस्टिवलाचें आयोजन करपा खातीर सनबर्नाच्या आयोजकांनी योग्य रितीन परवानगी घेतल्या आसतली. हाचेर सरकार विचार करतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक फाल्यांच्यान सुरवात जाता. फाटल्या अधिवेशनांचो काळ पळयलो जाल्यार ह्या आदी 4 ते 5 दिसांची विधानसभा अधिवेशनां जाल्यात. पूण हे फावट मात 18 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन जाता. हे फावट कला अकादमी आसगांव घर मोडपाचें प्रकरण, टीसीपी आनी म्हादयच्या विशया वयल्यान विधानसभा गाजतली. 15 जुलैच्यान सुरू जावपी विधानसभा अधिवेशन 7 ऑगस्टा मेरेन चलतलें. ह्या 18 दिसांच्या पावसाळी अधिवेशनात सुमार 2909 प्रश्न चर्चेक येतले. ते भायर 8 सरकारी आनी 2 खाजगी विधेयकांचेर चर्चा जातली. तशेंच 786 तारांकीत आनी 2123 अतारांकीत प्रस्नांचेरूय चर्चा जातली. ह्या वर्सा इफी वांगडा वेव्स म्हळ्यार वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट हो जागतीक कार्यक्रम जावपाचो आसा. 20 ते 24 नोव्हेंबर अशे 4 दीस चलपी ह्या कार्यक्रमाचो सगळो खर्च केंद्र सरकारान उखल्ला. गोंय सरकाराचेर हाचो कसलोच ताण येवचो ना. ह्या मळार देश विदेशांतले नामनेचे लोक येतले. इफीन येवपी कलाकार आनी लोक हांकांय ह्या कार्यक्रमाचो लाव घेवपाक मेळटलो. चित्रपटाक लागपी सबसिडी दिवपाची सरकाराची स्कीम जी बंद आसा ती परत एकदा सुरू करपाचो यत्न करतलो, अशेंय डॉ. सावंत हांणी सांगलें. लेप्रोसी हॉस्पिटला लागसार मसणभोंयच्या सुवाती वयल्यान कुडतरेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्यांनी ह्या सुवाती खातीर खर विरोध केलो. तेच प्रमाणे ह्या ग्रामसभेत रोमी लिपीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा विशींचो थारावूय पास जालो. मजगतीं MRF शेड आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. आयतारा कुडतरे जाल्ले ग्रामसभेत आदलो जिल्लो पंचायत वांगडी मोरेनो रिबेलो आनी थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्दा मदीं बरेच पेटले.
सनबर्न हो एक घुवळे वखदांचो महोत्सव असो आरोप दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी केला। भाजपा तशेंच हेर पक्षांनी लेगीत ह्या सनबर्नाक विरोध करपाक तेंको दिवचो अशेंय कॅप्टन विर्यातो म्हणटा। सगळ्यांनी विरोध केलो जाल्यारूच आमचे गोंयचें नांव आनी संस्कृताय तिगून उरतली अशें विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें। आयतारा कळंगुटे जाल्ले ग्रामसभेत गोवा टुरिझम प्रमोशन मॅनेजमेंट अँड रेग्युलेशन 2024 या विधेयकाक कलंगूटच्या थळाव्यांनी खर विरोध केला। हे विधेयक गावातल्या पर्यटन उद्देगांक हानिकारक थारतले म्हणून थळाव्यांचे म्हणणे आसा। या विधेयकांक थळाव्यांनी विरोध करीत हे विधेयक गावातल्या पर्यटन उद्देगाक हानिकारक थारतले म्हणून थाराव मांडलो। तशेंच हेर समस्यांचेरूय ह्या वेळार चर्चा जाली। सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपरां 1.5 वरांचेर सोंपली। टॅक्सीकारांचो विषय जाता तितल्या बेगीन सुटावो करात। हो विषय सोडयतना कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना अशे तरेन हो विषय सुटावो करात। जर हो विषय सुटावो केलो ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, मागीर आमकां जापसालदार धरूं नाकात अशी शिटकावणी पेडणेच्या शिव वॉरियर्स टॅक्सी संघटनेच्या वांगड्यांनी दिल्या। कुर्टी खांडेपार वाठारांत उण्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ल्या कंत्राटदाराचेर कारवाय करपाचो थाराव कुर्टी खांडेपारच्या ग्रामसभेत पास जालो। तशेंच हे ग्रामसभेत कोयराचो विशय धरून हेर वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जावन खेळीमेळीत ही ग्रामसभा पार पडली। कुर्टी खांडेपार वाठारांत कंत्राटदारान उण्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ल्यान परते ते मोडटाले। ताका लागून आतां कंत्राटदाराचेर कारवाय करतले अशें सरपंच हरेश नायक हांणी सांगलें। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हणजुणे धरणाची पातळी लागी भरपाक पावल्या। सध्या उदकाची पातळी 88.23 मीटर इतली जाल्या। या धरणाची पातळी 90 मीटर जाले उपरांत उदकास्त्रोत खाते धरणाची दारां उक्ती करतले अशें कळीत केलां। मजगती साखळे आनी बिचोलेच्या थळाव्यांनी सादूर रावचे।
भारतांत हालीं झिका व्हायरसाच्या केसींनी वाड जायत आसा। चड करून पुणे आनी मुंबईक झिकाचे दुयेंती चड प्रमाणात सापडल्यात। एडस हे जळार चाबल्यार ह्या व्हायरसाचो संसर्ग जाता। ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार जोर आनी आंग दुखणे। अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगोबेग लागसारच्या भलायकी केंद्रात वचचें। आयतारा कलंगूट ओर्डा हांगा एकल्या दादल्याची मेल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दादल्याची आर्नाल्डो सोरस म्हणून वळख पटल्या। पुलीस घटनाथळार दाखल जाल्यात। हो खून आशिल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायल्लो आसा। फुडलो तपास सुरू आसा। शिगांवच्या बिंबल खैरीमळ वाठारांतल्या बालाजी वस्त हांच्या कुळागराची गवेरेड्याच्या कळपांनी नाशाडी केल्या। कुळागरांत लायिल्ले काजीचे रोपे तशेंच माडयो गवेरेड्यांनी मोडून उडयल्यात। हाका लागून बालाजीक 50,000चे लुकसाण जालें। दर वर्सा हीच स्थिती जाता तेन्ना सरकारान ह्या रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकार बालाजी वस्त हांणी केल्या। देऊळवाडो मांद्रेच्या मुखेल रस्त्याचेर लायटीची लायन घालपा खातीर रस्तो खणिल्लो, पूण काम जाले उपरांत त्या जाग्यार पडिल्ले फोंडकूल पुरोवंक नाशिल्ल्यान तातूंत आतां पावसाचें उदक सांचून रावता। हाचो त्रास यो वच करपी वाहन चालकांक तशेंच चलत वचपी लोकांक जाता। ह्या प्रकाराचेर थळाव्या सरपंचान आनी पंचान तिडक उक्तायल्या। दिवचल तालुक्यातल्या व्हावटी वाठारांत पावसान सावार घाला। 2 दिसां पयलीं पडिल्ल्या नेटाच्या पावसा वेळार वाठादेव न्हंयचें उदक भायर फुटून कुळागरांनी घुसून मोठ्या प्रमाणात नाशाडी जाल्या। उदकाच्या लोटा बरोबर कवाथे, माडयो आनी हेर लागवड मातये भरवण जाली। दुसरे वटेन आमच्या ह्या दुखण्याकडेन सरकारी यंत्रणेची आड नदर जाल्या अशी खंत बागायतदारांची आसा।